15 नोव्हेंबर मेरेन सगळ्या उदका कॅनलांतल्यान उदक गोंयभरच्या शेतांनी पावतले. 40तले 30 मतदारसंघ शेताचेरूच आदारून आसात. उदकाचो, कॅनलाचो आनी तळ्यांचो प्रश्न सोडोवपाक आमी कटिबद्ध आसात, WRD मंत्री सुभाष शिरोडकरान सांगले. अमृत सरोवर नावाची केंद्र सरकारचे स्किमी अंतर्गत 40 मतदारसंघातल्या 150 तळ्यांचे अंतर्गत दुरुस्त वा सोबितीकरण करतले, असे WRD मंत्र्यान मिडिया मुखार सांगले. आमचे जवळ 30 सुमार मतदारसंघ जे आसात एग्रीकल्चर बेस्ड मतदारसंघ आसात. नॉर्थाक विशय आशिल्ले आनी सावथाकय बी हे 30 मतदारसंघ अशे आसात की दीज आर एग्रीकल्चर बेस्ड कॉन्स्टिट्युएन्सी. बाकीची सार निवड म्हणटा पळय न्ही, आमी ताची एक फेज काम केल्लें आसा. सेकंड फेज जी आसा पळय न्ही अपस्ट्रीम, ती आमी मुखार 1 महिने 2 महिने भितर काम सुरू करतात. एप्रोप्रिएटली नोव्हेंबर, डिसेंबर, जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च, एप्रिल हे 4 ते 5 महिने जे आसात पळय न्ही, टू इनिशियल ऑल दिस टाइप ऑफ वर्क्स अंडर WRD. 15 नोव्हेंबराक सगळे कॅनलांतल्यान उदक येतलें. इज अ फिक्स डेट. सामकी तमाम गोंयभर, ते मागीर सत्तरी आसूं, वाळपय आसूं किंवा सांग्यावेलें आसूं किंवा काणकोणाचें आसूं, जे त्या जाग्यार कॅनल आसात त्या कॅनलांतल्यान उदक 15 नोव्हेंबराक उदक सोडटलें. ज्यामुळे आमी शाश्वती दितात शेतकऱ्याक की उदक येता, आमी शेत रोवपा संबंधी त्याची मशागत करपा संबंधी आमी तयारी करूंक जाय. सुभाष शिरोडकर सध्या विविध मतदारसंघांची भोवडी करता. सुभाष शिरोडकरान बाणावलेचो नवनिर्वाचित आमदार वेंझी विहगेशाक बरोबर घेवन बाणावलेच्या तळ्यांची पळोवणी केली. थंय कमळा तळें, तळेबांद, वेस्टर्न बायपास वाठारांतले कांय उदका स्त्रोत पळयले. मंत्री त्या वाठारांनी भोंवता खरो आनी उतरांय दिता खरो, पूण प्रत्यक्षात ते प्रस्न वेगळेच वा वेळार तरी सुटावे जातले हय, होवूय एक प्रस्नच. थळाव्यांक तोच दुबाव आसा. सुभाष सांगता त्या तळ्यांकडेन जोडिल्ले हेर गंभीर प्रश्नय आसात. ताचेर मंत्री आनी थळाव्यां मदीं कितें उलोवप जालें तेंवूय आयकात. उदक पिवपाक जाय न्ही, जाते आहा न्ही, आनी आमगे शेतां आहा सगळीं शेतां आमगेली, कांय करूंक मेळना. आनी पूण तळे बांदले जर जाय उदक उरतलें 7 म्हयने उदक वता, पूण तळे बांदप सारकें केलें ना तेमी. जालें नाय, सारकें जालें नाय. आमकां शेतकारांक जाय न्ही ते भाशेन जालें नाय. आनी आमकां एक जावं आमगे शेतां आमकां एक दाखलो 1.5 मिटर 2 मिटर शेतां वचपाक खूब लांब आहाय शेतां, हाडपाक त्रास जाता. तेजेरी माय सायडीन प्रॉपर्टी नाही ताका हे जाता कळना. हे करता हे तळे दुरुस्त important value here. This is known as Komla Tode. There is a history behind it. It was more because of the barn which came. Parsuram had this. And it has the lotuses which were here. It's only 2 places in India which has one in Kerala and one was in here in this area. Lotus. Those lotuses. It was special type of lotus. Komla Tode. Now you can't see anything because everything got destroyed with all these weeds and sewage. So we need to revive this completely and keep it as a heritage place for us. Okay. So what we'll do within this next 2-3 months, आम्ही इसमें तयार करून असा जो पास करून घेता. मुखार 2-3 महिन्याभितर स्टार्ट करता. Yeah, because this has to be made little, like a heritage place. We preserved it well because we got the village name also that way. आम्ही निवळ करून देत आहे. Yeah, that is left on us to keep it clean. डिपार्टमेंटान प्रपोज जर केला ते बेश्टे जळ दापून करून नासतले. ते रिक्वायरमेंट आसतलो, लोकांची मागणी आसतली आणि म्हणून एखादी रोड किंवा अप्रोच रोड किंवा एखादी ब्रिज किंवा तुगेले कितें म्हणटा ते फ्लायओव्हर बी तशें कितें प्रपोज केला आसतलें वॉट एव्हर. थिंग इज लक्षात घ्या की लोकांच्या गरजेनुसार चीफ इंजिनियर जे ऑफिसां असतात लोकांची जेन्ना मागणी करतात तेन्ना अशा प्रकारचे प्रोजेक्ट घेतात. तितून कितें वयर सकयल असलें जर जायत वी कॅन ऑलवेज मॉडिफाय. कितें थंय लोक शेतकार शेत रोयतात आनी थंय फिलिंग केल्लें आसा. ना हांवें पळयलें तें आतां ईस्टर्न बायपास वेस्टर्न बायपास ऑलमोस्ट जाल्लो आसा. ताका लोकांकूच सुविधा ही
आम्ही शिरोडीच्यान येवन किंवा मुख्यमंत्री पणजेच्यान हांगसर ट्रॅव्हलिंग करचे ना, प्रवास करचे ना. ना पण शेतकार करया स्किलच्या कितें पण शेतकार शेत रोयता न्ही आता ते जे स्किल्साचे डिस्ट्रॉय जाता अशें दिसना तुमकां ते सादारणशे 1 किलोमीटर स्किल्साचे करपाक केल्लो आसा. त्याच्या मुखारी समजा आनी थोडो करपाक जाय, पळोवया कशें करपाक म्हणटा ते. आय विल डिस्कस विथ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, PW मिनिस्टर काबराल बाबा आसा, उलोवन पळोवया. this point of time. But Marcus, we need to do it because that will help us in court. It will help us in court. लक्षात घ्या, तुमचा इश्यू जो असता तो रिव्ह्यू परत करपाचे, परत आणि सेकंड टाइम रिव्ह्यू करपाचे. We need your interference in this. CM is aware, Nilesh Kabral sir is also aware, everyone is aware. The guy जो तर मेडॉन आम जो तर पुश केले, I think court will able to listen आफ्टर to 10 us. we can have a meeting. Yes. See, the whole idea as a state, we need to tell the court, although it is the matter is in court, we are intervening as a state and we would want this on stilt because of these facts. बरं. हे जरी तर उतार भायर सरले from the After 10 state. you come out to Benjim, we will organize a meeting with honorable minister of PWD and discuss. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेंकार आणि रमेश नायक राऊत.